नमस्कार. कोंकणी उलोय लंडन फ्लोय हे कार्यावळींत हांव तांच्या पिरीस तुमचे मुखार सादर करतां एंथनी खुरेया बापियेनकर हाणें बरयल्ली कविता आमदार. आदलो आमदार स्वभावान प्रामाणीक आसलो. पोरजा आनी ताचो बरो सजमूत आसलो. पोरजेचो सेवक कसो मोगान वावुरतालो. गांवच्या विकासाचो ताका चड हुस्को आसलो. आयचो आमदार मतदारांक विस्वासघात करून माकडां भाशेन मेळत थंय उडयो मारता. क्रुटाचे दुडवाचे आशेन मनीसपण विसरता. आपल्या स्वार्थाक लागून पोरजेक निराशी करता. आदलो आमदार पोरजेच्या हुस्क्यान जियेतालो. आपले खुशेन आनी मोगान कामान गुल्ल जातालो. लोकां आनी ताचे मदें बरो संबंद आसलो. एकचाराच्या वावरान लोकांची काळजां जिखतालो. आयचो आमदार भ्रष्टाचारान जियेता. आपली पदवी आनी व्हडपण दाखयता. मतदार म्हणजे कचरो अशें तो समजता. आपलें व्हडपण 2 दिसांचें म्हूण तो विसरता. आदल्या आनी आतांच्या आमदारांक सोर करूंक जायना हाचेर पोरजाय केन्नाच मातूय नियाळूय करिना. हाकाच लागून गोंयचो विकास जावंक पावना. अशेंच चलत रावल्यार कितें जातलें देव जाणा. अशेंच चलत रावल्यार कितें जातलें देवूच जाणा. देव बरें करूं.